21 जुनाक जागतिक योगा दीस ह्या निमतान भलायकी खात्यामार्फत सरकारान राज्यांत मंगळारा जागृताय मिरवणूक काढली। जनते मदीं जागृताय करपाक ही रॅली काडिल्ली म्हण माहिती आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीज। आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाच्या निमित्तान आज हेल्थ डिपार्टमेंटाचे आयुष विभाग आणि गोमंतक आयुर्वेदा कॉलेज यांच्या वतीन आज एक ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात म्हणून योगा डेची सुरुवात म्हणून आज एक सगळ्या विद्यार्थ्यांनी स्टुडंटांनी मेडिकलाच्या आयुर्वेदाच्या आणि रॅली काढल्या आणि ही रॅली आता 18 जुना वयल्यान बस स्टँडाचेर वयतली आणि ती सोंपतली। फक्त लोकांमध्ये एक जागृती जावची अशा तरेचे खूप कार्यक्रम आमच्या आयुष डिपार्टमेंटान हेल्थाच्या आयुष डिपार्टमेंटान खूप केले। महिलां खातीर योगाचे वर्ग घेतले, दोन्ही जिल्ह्यांनी एक एक असो ट्रेनिंग कॅम्प घेतलो। त्या तुमच्या सगळ्या लोकांक हाची माहिती जावची आणि सगळे जाण ह्या 21 तारखेच्या जो श्यामाप्रसाद मुखर्जींक जो मेन कार्यक्रम आसा इंटरनॅशनल डे ऑफ योगाचो हांगा गोंयान, त्या कार्यक्रमाच्या तयारे निमित्तान हे सगळे प्रोग्राम आतां पर्यंत जाल्या। हेल्थ डिपार्टमेंटाचे आयुष विभाग ह्या वेळी खूबच योगाचो प्रोग्राम हो सिरियस घेतला। गेल्या वर्सां असो जाल्लो आणि ह्यावेळी एक उच्चांक जातलो की खूप लोक ह्या कार्यक्रमाक जोडले गेले वतले। देशांतल्यान सगळ्या राज्यांनी अशे तरेचो मेन कार्यक्रम जाता आणि वेगळ्या वेगळ्या स्कुलांनी संस्थांनी हो कार्यक्रम सेलिब्रेट केलो वता। शिक्षण खात्याच्या डायरेक्टरान आणि आमच्या हेल्थाच्या डायरेक्टरान सगळ्यांक हेंकां की ज्या ठिकाणी स्कूल्स आसात किंवा कॉलेजीस आसात सगळ्यां कडेन हो योगाचो कार्यक्रम प्रत्येक संस्थेने घेवचो अशे तरेचें डायरेक्शन सगळे कडेन गेलां। Carolo!